सेरुला कोमिंददीतलो भूखंड घोटाळो सिद्ध करात महसूल मंत्री रोहन खंवटेचें विरोधकांक आव्हान. फॉर्मेलिन प्रकरण चौकशीचो पुलिशेक आदेश दिवचो आदोगाद राजीव गोमसाची न्यायालयात याचिका. खणपिडीत पावले क्लाउड आल्वारिसाच्या घरा, जमता तितली मजत करता आल्वारिसांचे पिडितांक उतर. नगर नियोजन कायद्यात बदल करशात खबरदार, न्यायालयात वचपाची गोंयच्या आवाजाची सरकाराक शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान पळोवया. आपल्याक शक्य आसा ती मजत जरूर करता. क्लाउड आल्वारिसान तांकां मेळूंक आयिल्ल्या खण पिडितांक उतर दिलां. पूण मजती खातीर लोकांनी सरकाराकूच घट धरपाक जाय, कारण बेकायदेशीर खण वेवसायांतल्यान एकठांय केल्लो पयसो सरकारान हेर कडेन मोडला अशेंय तो सांगता. मायनिंगांतली बेकायदेशीरपणां दाखोवन दिवपाक क्लाउडाच्या गोवा फावंडेशनाचो व्हड वांटो आशिल्लो. कारवाय केल्ल्यान 1200 कोटी रुपया परत मेळोवपाक येस मेळिल्ली अशें तो म्हणटा. हो सगळो पयसो मायनिंग अवलंबिता खातीर वापरचो सोडून सरकार ह्या पयशाच्या खुस्तार पूल, रस्ते आनी हेर गजाली कश्यो बांदता असो प्रस्न ताणें केला. You please call a good group of people, representative of barge industry, representative of trucking industry, Nilkan Gawas. I've had discussion with him. You have representative of the employees from these minor companies and representatives from the truck industry. I said, let us all go to chief minister. One person don't go. All the sectors will go. I will give you all the figures ready-made. Where this money came from, where it has gone, why it should have been kept for the mine workers, how it has been taken by government and given. I'll give you everything in black and white. And we will go and meet the mine secretary, we will go and meet the mines minister, and we will explain to him, people in that corporation, because we support that move. I am not saying it for political purposes. I have no political ambition. I am saying that looking at the total picture of mining, how much money was made by mining companies, how much money was made by Goa government, putting all those total pictures into it is completely unjust for 3,000 people from all these companies to be left without a job. They should have kept it for this, no? They have used it for other purposes. Now they are asking the mine owners to come and trouble us. But Goa Foundation got you 1,200 crores of e-auction money after judgment of 2014. You should have kept that money, no? In a fixed deposit and said that tomorrow there will be a problem. I will have to look after these employees. They are my voters. They are not my voters. They are their voters. They should have looked after them and said that till the mining problem is there, we will look after you. Because you are Goenkas, you are our people. We have to look after you first. They spend the 1,200 crores on everything else. Mandavi free, this, that, whatever they wanted, they have done. 1,200 crores which is completely disappeared. ते तांचो आर्थीक गाडो परत चालू करपाक तांचो सांगात दितले काय मायनिंग कंपनी कडेन परत वतले ते ताका जाणा जावन घेवपाक जाय अशें क्लाउड म्हणटा. If you want to go with the Goa government back to the same mining companies who have caused problems for the last so many years, then if I fight your case in the court, tomorrow when you want to go back to them, they will say, तुम्ही Goa Foundation गेले न्हू, आम्ही तुका कितें मदत करपाक तुमकां. Because they are like that. Whether you like it or not, companies are like that. They don't have heart. They don't have a soul. Companies are companies. So they will harass them. I said, it is a decision which you have to take. But it has to be done by all the groups together. Goa Foundation will join. We have no problem at all. We are willing to come with any group of people, provided the united group, and provided they say, ore is belonging to the people of Goa. All the employees who are working on mining should be people of Goa and they should get regular employment. And benefits of mining, profits should also go for people of Goa. That is the position of Goa. जायते फावटी आता ह्या 8 दिसांक तरी आमच्या माननीय मुख्यमंत्री कडेन 3 फावटी तरी गेले, एकदा आनी दोनदा न्हू, की आमकां कशे पद्दतीन तरी वाचया म्हणून. आयज मेरेन मुख्यमंत्र्याचो कांय स्टेटमेंट ना. आमकां सांगता की आपूण कितें तरी करतलो म्हणून, पूण अजून मेरेन कांय ना. आमकां काडून उडयले तरी अजून मेरेन कांय ना. आमी सरकारा कडेन मागणी केल्ली आसा की आमकां जे रिट्रेंच केल्ले आसा ते कंपनीच्या मालकाक आपोवन हाडात. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. फॉर्मेलिन प्रकरणाची सखोल चौकशी करपाचो आदेश पुलिशेक दिवचो अशी मागणी करपी याचिका आदोगाद राजीव गोमसान न्यायालयांत घातल्या.
ह्या प्रकरणान गोंयभर खवदळ घाल्लो. लोकांनी नुस्तें खावपाचें बंद केल्लें. विधानसभेचें कामकाजूय 2-3दां तहकूब करचें पडलें. नुस्त्यात फॉर्मेलिन घातला म्हूण आरोप आशिल्ल्यान आदवोगाद राजीव गोमसान होलसेल नुस्त्याच्या एजंटा आड दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षका कडेन कागाळ केल्या. तांणी फॉर्मेलिन नुस्तें बरें उरपाक आनी नुस्तें ताजें दिसपा खातीर घातिल्लें अशें ताचें मत. 17 ट्रकां आड भेसळ केल्या, फटयल्यात आनी घोळ केला म्हूण भारतीय दंड संहिते खाला कागाळ करपाक जाय अशें ताणें आपले कागाळीत मागलां. तशेंच तांकां हे रसायन खंयच्यान मेळटाले तें सोदून काडचें आनी खऱ्या गुन्यांवकारांक धरचें अशेंय तो म्हणटा. पिटिशन फायल केला अंडर 156(3) इन द कोर्ट ऑफ द ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. पिटिशन मागलां की FDA जाली, फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, मागीर ते सेंट्रल फिशरीज टेक्नॉलॉजी ते हें आहा ते इन्स्टिट्यूट आहा तो सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नॉलॉजी. हांगा फ्रॉम दीस पीपल फ्रॉम दीस ऑथॉरिटीज दे शूड ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन वॉट इज फॉर्मलिन, वॉट इज फॉर्मलडायड, हें सगळें इन्फॉर्मेशन तेंगा घेवचें आनी मागीर डायरेक्ट करचें फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक दॅट दे शूड इन्वेस्टिगेट इन दिस मॅटर. द कोर्ट शूड इंटरवीन इन दिस मॅटर अँड डायरेक्ट द पुलीस टू इन्वेस्टिगेट. वी हॅव टू गो टू द ट्रूथ सारके द रूट ऑफ दिस एंटायर criminal conspiracy, who कोण involved आहा ते. This issue cannot be said to be closed because action should have been coming against those 17 truck owners and operators. तेंका एशें सोडलें कळ्ळें न्हू. फॉर्मेलिन इज डिफरंट फ्रॉम फॉर्मल्डिहायड. फॉर्मल्डिहायड गोटे बॉडी मेटाबॉलीक प्रोसेसान जावपाक शकता बट इट्स व्हेरी स्मॉल क्वॉन्टिटी. बट फॉर्मलिन इज इम्पॉसिबल. फॉर्मलिन बॉडी जायना. And what was found on that day was formalin. Even FDA report shows formalin in permissible limits. So formalin जावपाकूच शकना बॉडीन. So they had to register. FDA had to take action. So I have filed this in public interest. People have to feel safe. People have this confidence has to come back to the people that when they go to the market again, the fish what they are going to consume is going to be safe. So unless action is taken against people, some message is sent to all these people that they should not interfere with guns. हे मुखार जातले जे आतां फिशींग बॅन लिफ्ट जातलो थर्डार आतां एक्सिडेंट जाल्यार बरें जालें, नाल्यार फिशींग बॅन लिफ्ट जालें म्हणटकीर ते सेम फीश ते मिक्स करून केलें जाल्यार हाव वी सपोज टू नो वेदर इट इज द सेम फीश अँड नॉट फ्रेश फीश. राज्यभर बाजारांनी कितें परिस्थिती जाल्या ती पळयात. नुस्तें आसा मात दर डबल. गांवठी नुस्तें घेवन येतात तांकांय जोड जाय. FDAन नुस्तें घेवन येतल्या ट्रकांचेर धाड घातले उपरांत फॉर्मेलिनाचो हो प्रस्न उक्ताडार आयिल्लो. पूण उपरांत FDAनूच आपलें म्हणणें बदललें आनी ते मान्यताय दिल्ले मर्यादे भितर आशिल्ले अशें सांगलें. आतां अशें जालां जे फॉर्मालिनाचें प्रकरण जाले नंतर नुस्तें इतलें म्हारग जाल्लें आसा की 150 रुपयाची जी सांगटाची गातन आशिल्ली ती आज 500 रुपये जाल्या. आनी इतर जे सुंगटां किंवा बाकीचे जे नुस्तें इवन बाळे सुद्दां 200 रुपये जाल्ले आसा. नुस्तेकार मारताय ते सारखे आम्ही खूद वचून दर्या वचून आमी मारताय. हे दुसरी कोण मारनाय कळ्ळें तुका. हे आमी सारखे हे करून गोश्ट करून. फोणेच्यान खबराकार कृष्णा नायक, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी रमेश नायक रावत. नगर नियोजन कायद्यात बदल करशात तर खबरदार. गरज पडल्यार न्यायालयांत आव्हान दितले. हो बदल म्हणजे बिल्डरांची बोल्सां भरपांचो यत्न. गोंयच्या आवाजान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. चालू अधिवेशनात कायद्यात सुदारणा करपाचो सरकारी विचार चलता. गोंयच्या आवाजान मुद्दाम याद करून दिल्या. 2005 वर्सा सरकार अशेच बदल हाडपाक सोदतालो पूण तेन्ना राज्यपालान तांकां मान्यता दिल्ली नाशिल्ली. आतां तेच झोन TDR ह्या नांवान सरकार बदलपाक सोदता असो आरोप ह्या संघटनेन केला. 2005 चीफ टाउन प्लॅनरान ऑर्डर काडिल्ली आनी ह्या ऑर्डरी प्रमाणे सगल्यो गॅझेटेड चेंजीस बंद केल्ल्यो. ही ऑर्डर म्हणटा गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड नॉट टू एक्सेप्ट एनी एप्लिकेशन्स फॉर चेंज इन लँड यूज स्ट्रोक झोन. कॉन्सिक्वेंटली नो एप्लिकेशन्स विल बी एंटरटेन्ड बाय TCP डिपार्टमेंट फॉर इफेक्टिंग एनी चेंजीस इन लँड यूज ऑर झोन्स. आतां हो सरकार परत गॅझेटेड चेंजीस ओपन करून सोदता. This is a direct step towards corruption. We will put this directly in front of the government की तुम्ही हे जे करूं सोदतात एक मनशान एप्लिकेशन घालें आनी तुमी ताका सेटलमेंट दितले. This is nothing less than corruption.
whether we don't have to prove anything, because you are going to take away the rights of all other Goans and give the rights to a builder, आणि त्या बिल्डराक हेल्प करून तुम्ही सोदता जाल्यार हें करप्शन आमचे दोळ्यान. आतां आमी ह्या सरकाराक कित्याक आमी पळयलां की ते कशें आयकना पयशांक लागून. पयशे आनी आशा आसा पळय वेल्थ इनक्रीज करपाची. सो हांगसून आमी डायरेक्ट वॉर्निंग धाडटा. इट इज अ वॉर्निंग टू द गव्हर्मेंट, द चीफ मिनिस्टर आनी ताजे पळय आसा सकल तांकां, की ते तर हें बील ड्रॉप करिना जाल्यार आमी तांकां कोर्टान व्हरतले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. महसूल खात्याक आधुनीक करपाचो यत्न चलता. लोकांची कामां फटाफट जावची अशी मोख दवरल्या. ते खातीर IT तंत्रगिन्यानाचो हात धरला. लोकांनी आवश्यक आदार दिवचो. तशेंच सेरुला प्रकरण पुराव्या सयत सिद्ध करचें मंत्री रोहन खंवटे विधानसभेत उलयतालो. म्युटेशनाचे प्रक्रिये खातीर उणे दीस लागतात, ती आतां 90 दिसांची जाला. हाचो लाव सरकार नागरिकांक सेवा दिता तेन्नाय जातलो आनी सरकार वेवसायिकांक सेवा दिता तेन्नाय जातलो अशें मंत्री खंवटेन सांगलां. स्पिकर्स रिफॉर्म्स घेता आसतना पयलो रिफॉर्म आमी हात लायलो म्युटेशनाचो. खूब जाणांनी म्हणलें म्युटेशनाक इश्यू येता म्हणून. एनी इश्यू वीच इज देर इफ यू हायलायट इट वील गेट जस्टीस बाय लॉ. स्पिकर्स म्युटेशनाचो इश्यू आज आमी एमेंड केला. वी हॅव एमेंडेड द रूल 10 ऑफ द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड. आनी त्या संदर्भात आमी जेन्ना एमेंड केला तातूंत we have taken out that whole thing. कोण पब्लिकेशन करतालो, कोण नोटीस काडटालो, बाकीचे तातूंत टायम वताले. ताज्या खातीर instead of sending to all the people on form 1 and 14, we have made it between buyer and the seller. Whether there is an objection or no objection, the authority concerned, that is the Mamlatdar, has to clear the mutation in 90 days with or without objection. ताजेर तो आनी कांयच करूंक शकना. ताज्या खातीर म्युटेशनाची स्पीड वाडल्या. स्पिकर्स सावथान 15 म्हयन्यान आनी नॉर्थान 15 म्हयन्यान तुका समज रिपोर्ट सांगलो जाल्यार वी हॅव टील 30th June वी हॅव डिस्पोज्ड इन साउथ गोवा रफली 13,312 म्युटेशन केसीस. वी हॅव डिस्पोज्ड 14,062 केसीस इन नॉर्थ गोवा. आज तूं नवी प्रॉपर्टी घेता आसतना तुका परत म्युटेशनाक धांवपाची गरज ना. सब रजिस्टर जरी म्हजे कडेन लिंक नासलें, सब रजिस्टर म्हजे डिपार्टमेंट न्ही. खूब जाणांक संवय पडल्या कितेंय जालें, बर्थ सर्टिफिकेट जावं कितेंय जावं, पॉयंट दाखोवपाक की सब रजिस्टर म्हाका म्हणून. सब रजिस्टर कम्स अंडर लॉ डिपार्टमेंट. बट ती गौरी आनी धरणी म्हणून जी सॉफ्टवेअर आशिल्ले, वी मेड देम टॉक टू इच अदर. आज म्युटेशनाक जेन्ना सेल डीड तूं करता रजिस्टर, यू हॅव टू गो ओनली टू सब रजिस्टर. जेन्ना तूं सेल डीड करता तेन्नाच म्युटेशन तूं फॉर्म थंयच पयशे भरता आनी थंयच्यान म्युटेशन स्टार्ट जाता. 3 दिसा भितर मामलतदार इज अकाउंटेबल टू टेक इट विथ हिम अँड स्टार्ट मुव्हिंग ऑन द पेपर्स, एन्श्युरिंग दॅट विदिन 90 days वी हॅव कंप्लिटेड द म्युटेशन प्रोसेस. तशेंच सिटिझन्स पोर्टला बाबतींत चुकीची म्हायती दितात तांकांय तांणी शिटकायला. बरो सेवा मेळपाक तांणी IT कडेन वचपाक जाय अशो सल्लो तांणी दिला. Citizen Service Center, the first one is opened up in Margaon in the collectorate. ह्या 2 म्हयन्या भितर आनी 4 तालुकान ओपन करता आनी डिसेंबरा भितर 12 तालुकान सिटीजन सर्वीस सेंटर्स ओपन जातले. तुका आज शॉप्स एंड एस्टॅब्लिशमेंट जावं, लेबराचे खंयचे डिपार्टमेंट जावं, रेव्हेन्यूचे खंयचे जावं, नाल्यार आनी खंयचे एग्रीकल्चराचे जावं, टुरिजमाचे जावं, वीच आर सिटीजन सेंट्रीक, इट विल बी वन विंडो टू कम एंड डू युअर ऑफलायन एप्लिकेशन्स. 85% ऑफ द पीपल सेड सर्विसीस आर गुड. आज तुका टायम बाउंडा भितर ती सर्वीस थंय मेळटा. यू डोंट हॅव टू रिपिटेटिवली कम. कोणे तरी फिजाचो प्रॉब्लेम काडलो. स्पिकर्स 2008 लास्ट चेंज जाल्ले, आज 2018 आसा. जितल्यो फास्ट मुव्हिंग सर्टिफिकेट्स आसा, रेजिडेन्स, डायव्हर्जन्स, इन्कम, कास्ट, सगळ्यो ऑनलायन अवेलेबल आसा, फ्री ऑफ कॉस्ट. गव्हर्मेंट इज ओनली सेईंग दॅट वी हॅव इन्क्रीज द फीज. प्रिंटर वाडलो, कार्ट्रीज वाडली. 10 वर्सान वी आर टेकिंग अ चार्ज. 15 रुपयाची गोष्ट 45 रुपया केली. 30 रुपया वाडयले, ते बी ऑफलायन मोडाक, आनी ऑनलायन जाल्यार फुकट दवरली. पूण खंयच्याय गोंयकारांक समजून घेवचें की वी आर सेईंग वी आर प्रोमोटिंग IT. सो प्लीज गेट इन टू युअर IT एनेबल्ड प्लॅटफॉर्म. टेक दीस सेम सर्टिफिकेट फ्री, which otherwise you are saying is become a cost to you.
हजारांनी कोटीच्या सेरुला स्कॅमाचेर आपलो बचाव करपाक मंत्र्यान हे सगळे आरोप सिद्ध करपाक लायल्यात. But if there is a 1,000 crore Cerula scam, I think this should have been brought in the House, shown that there was a scam, and make the person responsible and accountable. Speaker sir, 2012 by High Court order, there is no allocation of plots that can be done by Cerula Kamuda, which is a High Court order. 2012 2018 पर्यंत समज कितें गोष्ट जाल्या जाल्यार डेफिनेटली इलिगल जाल्या. रेव्हेन्यू मिनिस्टर हांव लास्ट 1.5 वर्स आसा, पूण लास्ट 6.5 वर्सान आमी जेन्ना इश्यूज घेतल्या, 3 issues which are highlighted is as scam are lying as sub judice matters in the court. काँग्रेसीन तिकेट दिल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाक आपूण तयार आसा, आदलो आमदार आनी मंत्री फ्रांसीस सार्दिन सांगता. तशेंच दर्यादेग नियमनात 50 मिटरांचेर हाडिल्लो बदल 100 मिटरांचेर व्हरचो अशेंय हो आदलो खासदार सांगता. CRZची मर्यादा उणी करतात म्हूण गोंय पेटला. तातूंत काँग्रेसीन कितेंय भुमिका घेवं, सार्दिनान आपली स्वताची भुमिका जाहीर केल्या आनी भायल्यान हाडिल्ल्या नुस्त्यात फॉर्मेलिन घालतात तेन्ना मडगांव नुस्त्या मार्केटांत कितें करचें ताचीय सुचोवणी केल्या. Make it minimum 100 meters. We have seen the level of water rising. So many things that they are not happening before they are happening now. So don't play with Mother Earth. 50 is sagri destroy ko telmere. See, earlier when we were ministers, when Indira Gandhi was there, it was 90 meters from the high tide. I would request the government that all these agents who bring fish to the state in bulk should be registered with the fisheries department. In the wholesale market, there should be 2 entrances. One is for the so-called imported fish and another entrance for the local fish. Because we have so many trawlers, we get a good catch. So both these should not be mixed. 1977 ते 1994 मेरेन सार्दीन 4 फावटी आमदार आनी मंत्री आशिल्लो. मदीं मुख्यमंत्रीय जाल्लो. ते भायर 1998, 2007 आनी 2009 असो 3 फावटी दक्षिण गोंयचो खासदार जाल्लो. आतांय लोकसभा वेंचणूक लागीं पावल्या तेन्ना 72 वर्साच्या ह्या राजकारण्यान जाहीर केलां तिकेट मेळ्यार परत बसपाक आपणाक इंट्रस्ट आसा. म्हाका आमगे पार्टीन तरी तिकेट दिली जायत, आय एम इंट्रस्टेड. हांव जायतें भाशिल्लो, सो देखून म्हाका दिसता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. मडगांवच्या सब रजिस्टर कार्यालयात कामा खातीर वचप म्हटल्यार साश्टीकरांच्या जिवार येता. केन्नाय चला, लायनीच्यो लायनीच दिसता. हे विशीं बऱ्याच दिसां आदीं महसूल मंत्री आनी मुख्यमंत्र्या कडेन कागाळ केल्या, पूण दोगूय काना मनार घेना अशें आम आदमी पक्ष सांगता. This situation of standing for hours together, 3-4 hours, to apply for a simple birth certificate and a death certificate has been going on for more than now 1 year. हे करोसन आमी आयकता staff ना. This is the only excuse, staff ना. 1 year, if the government of Goa cannot fix such a small problem, then something is wrong with the government. 2 महिने जाले तुम्ही सगळे गोंयकार जाणात हो गव्हर्मेंटाचे कॅबिनेट म्हणटा ते मिनिस्टर, हे मिनिस्टर सगळे दुयेंत पडल्यात आनी सगळे हॉस्पिटलान पडलेले आसा. आनी तेच भाशेन त्यांच्या वांगडा रे गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट सगळे दुयेंत पडले आनी तांकांय हॉस्पिटलान घालपाचे उरले आमी आतां. हाचेर रोखडोच उपाय काडपाक मेळचो म्हूण आपान कांय सुचोवण्यो केल्यात. पयली टोकन सेवा सुरू करात अशें ते म्हणटा. दुसरे ज्येश्ठ नागरिकांक बसपाक खुर्च्यो दवरात. तशेंच कार्यालयांत येवपी लोकांक पिवपाक बरें उदक आनी हेर सुविधा दियात. कितू दीस जाले येता थंय? गेले म्हयनो जालो कोत्ता आठवडे हे हाडटी हाड म्हणटा एकली बारी करपाची हे थासू. एका म्हयन्यान आपयले आमकां, आमी परत आतां येयले एका म्हयन्यान. आतां हे लायन पळयत जाल्यार हे 8 जावन 4 दीस जावपाचें ना. आतां उदक खंयच्यान हाडपाचें, गुळयो घेवपाक तें चिंता पडल्या. आतां 2 म्हयने जाले एका बंद जालो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार.
फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. धोकादायक जाल्ली बाजारांतली इमारत मोडपाचें काम 10 दिसां भितर सुरू जातलें. कांय जाणांचो ताका विरोध आसा, पूण तांच्या मागण्यांची दखल घेवन उपाय काडटले. कुडचडे पालिका मुख्याधिकाऱ्यान सांगलां. पालिका मालकीची पोरणी इमारत मोडपाचो न्यायालयान आदेश दिला. फुडें कितें करप तें थारावपाक मुखेल अधिकारी आनी कंत्राटदारांनी सुवातांचेर भेट दिल्ली. हाचें काम 10 दिसां भितर सुरू जातलें आनी कांय म्हयन्यां भितर सोंपयतले अशें तो म्हणटा. तशेंच बिल्डिंगो मोडून उडोवपाक कंत्राटदार नगरपालिके कडल्यान कांयच पयशे घेवचो ना. Was to take a view of the construction site which is to be demolished. So the concerned contractor had also today visited the site along with me. We have inspected the whole area as to how we are going to manage it. And now since this is a monsoon, the monsoon is going on. So it will be better in the interest of the people of Kurchore and the market area. We want to do this this demolition in the monsoon itself. There is an order of the Honorable Bombay High Court in writ petition 893 of 2017. As per this order, they have to vacate the premises. We have already given them directions so that we can clear it as fast as possible. काम एक महिनो देड महिनो लागतलो. स्टार्ट करतले आता within 10 days. Issues आसा, those can be done only after that place आमी demolition start करतली. So this can be, we can sit and we can, there is the market association also, we can always sit and these things can be taken care of. But to say that you are not going to vacate that premises is not correct. It may also result in some disaster there. कित्याक ती building सामकी मोडपाक पावले. So it will not be appropriate for them to house themselves there unnecessarily. कुडचडेच्यान खबराकार प्रहार सावर्डेकार. गांवठी भाज्यो आनी फळां विकपी गोंयकारांची गरजे भायर सतावणूक करता. शिवसेनेच्या महिला फाट्यान पणजे महापालिकेचेर आरोप केला. ह्या गरीब थळाव्यांक सतावच्या पयलीं तांची हेरकडे वेवस्था करची अशी मागणी शिवसेनेन केल्या. आमच्या गोंयची जी बायलां आसा ती रस्त्यार भाजी विकता, अळमी विकता, कितें बारीक बारीक वस्तू घेवन बसता. तांकां हे म्युन्सिपाल्टीवाले आनी पुलीसवाले सिव्हिलान येता आनी तांकां त्रास करता. हांव म्हणटा जर आमच्या गोंयकारांक तर हांगा गोंयान रायट ना जाल्यार कोणाक रायट आसा? हे म्युन्सिपाल्टीन आनी हे पुलीसवाल्यांनी सांगचें. नाजाल्यार आमकां खंय तरी जागो दिवचो गोंयकारांक बसपाक. पुलिसान म्हाजे कडेन आमी जेन्ना ताका हे दिवपाक गेले, मेमोरेंडम दिवपाक गेले, तेन्ना आमकां म्हणटा तो म्हणल्यार अशें करून एक्शन करता, म्हणल्यार बसोन तो उलयता आमचे कडेन. आमकां सारकोच असो करता कित्याक आमी कोणूच ना थंयसर. हांगा कितलेच इल्लिगल धंदे चलता, गॅमलिंग आनी कितें चलता, ताका हे अडसर करना कित्याक तांकां पयशे येता आसतले. आनी ही बाबडी बायलां जेंकां बाबडे तेंचेर डिपेंडंट फूल फॅमिली आसा, पावसान गिमान ती बाबडी हांगा बसता रस्त्यार कोण बसता? जेका लास्ट सोर्स ऑफ इनकम जाय आसता. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.